मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप जाकरियास पुस्तकांत वेलें वाचप आमी घेतलां आनी हें काय बरें वाचप, कित्याक सर्वेस्पोर देव दोलबारांचो सर्वेस्पोर देव ह्या पोरजेक उमेदीन परतून तांकां तांणी जी कोण शिडेमोडे जालेलीं, जी कोण निराशी जालेलीं, जांचें सगळें जिवीत नासलेलें कशें दिसतालें, जांकां दिसतालें आमी सगलीं आतां नरकांत सांपडलीं, आमचें आनी कांय उदारगत जावची ना, तांकां उमेदीन देव भरता आनी म्हणटा अशें, दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, व्हडा प्रेमाशान हांव सियोना पासत जळटा, ताचे पासत खोर रागाचें झाड म्हजे भितर पेटल्यात. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांव परतून सियोनांत येता आनी जेरुसलेम मोदें तिकाण करूंक वेता. म्हणगे तांकां आश्वासन दिता देव आनी अशें म्हणटा, जेरुसल्याक विस्वाशी शार म्हणटली आनी दोलबारांच्या सर्वेस्पोराच्या दोंगराक पवित्र दोंगर म्हूण पाचारतली. उपरांत सर्वेस्पोर म्हणटा, दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हातारे आनी म्हाताऱ्यो नव्यान जेरुसलेमाची आंगणांनी बसतली, आपल्या जाणटे पिरायेक लागून आपल्या हातांनी दांडो धरतली, चेडे चेडवांशी खेळून येवन शाराचे चौक भरतले. दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, त्या दिसांनी हे पोरजेंतल्या उरलोल्या जोम्यांक हे अजाप दिसता जाल्यार म्हाकाय तशें दिसतलें. कितें उलयता तो दोलबारांचो सर्वेस्पोर. बाबा भयणीनो, कित्याक गाय देव तांकां परतून हें सगलें नव्यान जातलें म्हूण उमेद हाडटा गाय? कित्याक ही पोरसां निराशी जाल्ली, सगल्यो अडचणीक सांपडलेली, ती समजताली आतां आमचें कांयच उदारगत जावचें ना, आमी सगलीं निराशीपणान मरतल्या, आमकां आनी कांय उमेद ना. अशें आमचें सगळें जाता बाबा भयणीनो. ह्या पॅन्डेमिकाक लागून सगलीं आमी निराशी कशीं जाल्या. आमच्या ह्या गोंयांत रोमाचें उदेंत म्हूण आमी पाचारता, काय बरें आमचें गोंय, बरे तरेन आमी जियेताले, बरे तरेन आमचें जिवीत आमी मांडून हाडलेलें. पूण लोक स्वार्थी जालो, आपल्याच वाद्याचो जालो लोक. म्हणटकूच लोकांनी कितें केलें? पयशांचे आशेक लागून जायत्या जाणांक तांणी नाकासलेल्या सुवातांनी बसयले, नाकासलेल्यांक विचून काडले. आपल्याक अदीक पयशे मेवतात म्हूण थोडी आपलो देश सोडून दुसऱ्या देशांत गेलीं आनी थंय नोकरेक लागलीं, कित्याक तांकां निमित जाय आसलें, नोकरी ना, आमचे कडेन पयशे नात. म्हणटकूच भायर वचून तीं रावलीं आनी बाबा भयणीनो, आमचो देश दुसऱ्याच्या हातांत तांणी घातलो. म्हणटकूच आज आमच्या गोंयांत पोरजां पिरगोता, तांकां उदारगत आसा खरी अशें दिसता, पूण उदारगत ना बाबा भयणीनो. आमचेच मोदें बाबा भयणीनो, आतां आमी निराशीपणान जियेता, शेडेमोळे आसा, भिरांत आसा, आमचे मोदें सगळे भेदभाव आसात, आमचे मोदें झगडीं झुजां आसात, आमचे मोदें मारामारी आसात. आनी असल्या वेळार जेजू काय बरीं उतरां सांगता, तुमी तुमचे मोदें कोणूय तर व्हड जावंक सोदीत, तांणी ह्या भुरग्या भाशेन ल्हान जावचो. तुमचे मोदें कोणूय तर तुमचो बाबा भयणीनो ह्या संवसारांत वडील जावंक सोदता, ताणें पयलो सेवक जावचो. ल्हान भुरग्या भाशेन जो म्हाका घेता तो देवाक घेता म्हूण उगडास धरचो. तुमी खालती जावची. आमकां खालतीकायेचे पाठ बाबा भयणीनो आज जेजू शिकयता आनी काय बरें म्हणटा, जो म्हाका घेता तो म्हाका धाडला ताका घेता. म्हणटच ह्या ल्हानांतल्या ल्हान भुरग्या भाशेन तुमी जावंक शिकात. दुसरी वस्त आमकां सांगता, जो हांव कालच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां, आयजूय आमी जेजू आपल्या शिसांक बाबा भयणीनो देंवचार काडूंक अधिकार दिता आनी तांकां पाठयता, वचात, म्हज्या नांवान तुमी देंवचार काडूंक तुमकां अधिकार हांव दिता. सगळ्या पिड्या रोगांत आसलेल्यांक तुमी बरें करात. हो अधिकार जेजू तांकां दिवन पाठयता. तेन्ना जो हांव येवन म्हणटा, सायबा, आमच्या सांगाती नासलोलो एक मनीस तुजो पाटलाव तो करिना, तरी पोत्यान सायबा आमी एकल्याक पडयलो तुज्या नांवान, तो देंवचार काडटा. आनी जेजू म्हणटा, तुवें ताका, आनी आमी ताका मना केलो अशें जो हांव म्हणटा. जेजू म्हणटा, कित्याक तुवें मना केलो? जो म्हज्या भागाक आसा तो म्हजेर आड ना. कुडीक हांवें म्हज्या नांवान ताका देंवचार काडूंक अधिकार दिल्लो तुमकां घोडे दिसूंक नासतलो, पूण ताकाय सत्य आसा.
ताकाय पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान तो भरलेलो मनीस जावंक शकता म्हणटच कित्याक तुमी मना केलो म्हज्या नांवान काडटा जाल्यार अदीक बरें बाबा भयणीनो जायते फावटी आमी सजमता आमीच ती विचून काडलेली पर्जा आमीच ते अधिकार आसलेले मनीस आमीच ते पोरजेचे फुडारी अशें आमच्या मनांत येता बाबा भयणीनो ही फोट जायते फावटी स्वता परमणे आमी जिवंक सोदिना पोरजेक आडगां नाडगां करून आमी नागयता जायते फावटी पोरजेच्या मनांत आमी भिरांत हाडटा पोरजेक आमी जायते फावटी नाका आसलेली शिकवणूय आमी दिता घोडेक देव आज आमकां सांगता तुमकांच अधिकार दिवंक ना हेराय धर्माच्या मनशांक हेराय दुसऱ्या जे पंगड आसात तांकांय अधिकार आसा म्हणटच सगल्यांक एक गुडात कूड कशी बांदून हाडटले जाल्यार सगल्यांनी बरोबर ह्या देवाच्या राजा खातीर वावरूंक गरज देवाचें राज आमचे मदें नितीचें शांतीचें आनी भावपणाचें आनी एकचाराचें येतलें आमी सगलीं बरोबर वावरूंक गरज जायते फावटी भाव भयण्यो आमी म्हणटा आमचे आमदार आमचे फुडारी फकत लॉन्च घेतात आपल्याचे सपोर्टर्स आसात तांचोच वावर करतात पूण आमी भाव भयण्यो तांकां ही देख दिता आमी तांचे सभे वेता नमस्कार करता पांये पडटा म्हणटा सर आमची कामां कर आमी कितेंय करूंक तयार आसा भाव भयण्यो कित्याक आमची कामां जावंक जाय खरी पूण भाव भयणीनो त्या मनशाक तर आमी त्या जाग्यार बसयला जाल्यार ताणें हो वावर सेवेंत करूंक जाव हें पयलें गोट आमी मनांत दवरूंक दुसरें आमी भाव भयणीनो खालतीकायेन आमचो वावर करता आसतना त्याय अधिकार आसलेल्या मनशांनी खालतीकायेन वावर करूंक गरज न्हय धमकी दिवन न्हय दुसऱ्याचें पाड करून न्हय आडगां नाडगां करून वावर करूंक आमी जायते फावटी समजना भाव भयणो आमचें मन घुस्पता आमी समजता तांकां अधिकार आहा म्हणटा तांच्यान कितेंय करूंक जाता आमीच आमचो वावर करूंक लॉन्च दिता आमीच आमचो वावर करूंक आडगां नाडगां करता आमचो वावर बेगीन जावंक भाव भयणीनो जायते फावटी आमकां चड गडबड आसा आमी म्हणटा बेगीन जाल्यार पुरो चल कितले पयशे दितात ते दिवया आमी आमचेच जिवितांत पाड करूंक आनी आमचो समाज अदीक बरो जावचे सुवातेर तो पाड करूंक आमीच फुडें सरता भाव भयणीनो आज तुका आनी म्हाका एक विचार ह्या समाजांत आमी जियेतले देवाचें राज तर येतलें जाल्यार आमचें पयले सुवातेर मन उजवाडूंक गरजेचें आमी स्वार्थी जाता तेन्ना पयले सुवातेर जेजू म्हणटा तुमी खालती जावात देवाचें राज नितीचें येतलें जाल्यार नितीचे मनीस तुमी पयले जाय देवाचें राज तर तुमचे मदें भावपणाचें येतलें जाल्यार अदीक भावपणाचें मन तुमी आपणायात देवाचें राज मोगाचें जातलें सगल्यांक बरोबर घेयात तुमकांच अधिकार आसा तुमीच विचून काडलेली तुमकांच सगळें मेवतलें अशें चिंती नाकात भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां हो प्रश्न आमी खंय पावल्या खंयचे दोशीर आसा आमचें गोंय आमी सांबाळटले जाल्यार खंयच्या वाटेन आमी चलता खंयची वाट आमकां गरजेची हो प्रश्न आज आमकां आमी तर बरे वाटेन चलूंक सोदता नितीचे वाटेन चलूंक सोदता आमचे मदें तर आमी देवाचें राज हाडूंक वावुरता जाल्यार आमी पावलां मारुया वागून विन्सेंट पौलान याज्ञिकाची आकारणी करूंक खूब वावुरलो तशेंच दुर्बळांची सेवा करूंक बाबा भयणीनो आपल्या जिवितांत ताणें प्रयत्न केलो आनी खरीत रावलो बाबा भयणीनो ही आकारणी करता आसतना याज्ञिकांक बरें याज्ञीक जावंक नितीचे आनी देवाचें राज हाडटले याज्ञीक जावंक तो वावुरलो तेन्ना आपल्या जिवितांत बाबा भयणीनो दुर्बळां पासत ताणें आपलें जिवीत करचिलें ह्या याज्ञिकाक आमी आज उगडास करतना ह्या भाग्यवंताचो उगडास करतना आमी भाव भयणीनो पयलीं सद्या सेवे चाकरेची मनशां जावया नीत आमच्या मनांत दवरून दुसऱ्या सभेन नीत करुया भावपण आमी दाखोड करुया आमच्या कोरण्यांनी आनी बाबा भयणीनो देवान तर आमकां हो पवित्र आत्मो दिला ताची देणी दुसऱ्यांक दिवंक दर दिसाक आमी वावरुया हीच कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया